प्रितीच्या भावान भयणो कांय गांवांनी न्हू अशीच एक ट्रेडिशन आसा, एक परंपरा आसा, एक लोक अशें करतात की ते केन्नाच कोणूच तांच्या घरांतलो भायर सरून गेलो ओ कित्याक कसलेच कारणाक लागून कोडे रागान ओ कोडे कितें घरा मदें कितें झगडी जावन भायर गेलो न्हू जाल्यार ह्या गांवांत एक लँटन पेटोवन जनेलाचेर ती दवरतात. कित्याक ही जावन आसा एक पूण आहा की जो कोण घर सोडून गेला न्हू ताका परतून येवंक आमी सदांच हाजीर आसा, तुका परतून आमच्या जिवितांत घेवंक हाजीर आसा म्हणून दाखोवंक. आनी अशेंच न्हू एक जाणटे बायलेन आपल्याचे जनेलार हें लँटन पेटोवन दवरलेलें कित्याक तिचो पूत घर सोडून गेल्लो. आनी अशें जायते दीस जाले आनी सगळीं तिका म्हणटालीं की तुजो पूत आनी गेला तो आनी परतो येवचो ना, तो गेलो आमकां कांयच खबर ना कितें जालां काय जालां तें. आनी जायते दीस गेले, वर्सां गेलीं, वादळ आयलें, पावस येयलो, पूण तरी आसतना ते बायलेन तो भरवशान तें लँटन पेटोवन थंय दवरलें. आनी एकदां ती देवान तिची मागणें आयकलें आनी हो पूत तिचो घरा आयलो. ओय मोगाच्या भावान भयणो, असलेंच आयज आमी ह्या वापारींतूय पळयता. ह्या मनशाचो, ह्या बापायचो दोग पुतांतलो धाकलो पूत जो पयस गेल्लो, सगळें घेवन आपणाचें घेवन गेल्लो, दायज घेवन गेल्लो, तो परतो येता तेन्ना देवाची काकळूत आमकां ह्या वापारींतल्यान आमकां दिसून येता. मोगाच्या भावान भयणो, हे बापायन ताका चुरचुरलो आनी ताका गोपांत घेतलो. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी पळया जायते फावटी न्हू आमी देवाचेर सीन करतात. आमी कितें जालें आमी देवा सुशिल्लीं पयस वेतात. आनी जेन्ना आमी पयस वेतात न्हू कितें जालें जाल्यार आमी पयस वेतात आनी आमी आमचें आख्खें जिवीत सगळेंच वायटूच नदरेन पडटा, वायटूच वाटेन पडटा. हेंच आमकां न्हू आयज पयले वाचपान पळयता आमी. आयज पयले वाचून जोशुआचे वाचपांतल्यान आमी पळयलें आसा ती 40 वर्सां उपरांत इज्रायल लोक जीं आसात तीं आतां बासायल्या देशांत पावतात आनी तीं थंय पास्क समोरतात. मोगाच्या भावान भयणो, हे 40 वर्सां पावूंक कारण कितें काय आनी आमी पळयत जाल्यार न्हू ही यात्रा जी ताणें सुरू केल्ली ती इजिप्त देशांतली जेन्ना देवान तांकां सोडयल्ली तेन्ना सावन ती आतां चलत आसात. मोइजेसा काल ती चलत आसा. मोइजेस तांकां दाखयतालो वाट, पूण ताणें ती चुकलीं, देवाचेर पातयेवंक ती चुकलीं. ती विसरलीं की देवान तांकां हे इजिप्त देशांतलीं तेन्ना जी गुलाम आसलेलीं तांकां सोडयल्लीं ती विसरलीं. जेन्ना ती लागीं पावल्लीं ह्या भाजलेल्या दिसांत पावूंक जेन्ना हो मोइसेस थोडे स्पायजांक धाडटा ह्या वचोन पळोवंक ह्या वाठारांत जंय देव आमकां व्हरोंक सोदता त्या वाठारांत वचून पळोवंक कितें चलता, कशें चलता तें म्हणून. आनी सगळे ते स्पायज वयतात आनी परतून येयल्या उपरांत न्हू फकत दोगूच जाण जोशुआ आनी ताचो सांगाती हेच म्हणटात ते, आनी सगळे दुसरेय म्हणटात, दुसरे स्पायजूय म्हणटात की ह्या भाजलेल्या देशांत जायते व्हड मनीस आसात. आमी तांचे कडेन कशें झगडूंक जातलें, आमी तांचे लागीं कशें आमी वचोन थंय कशीं भितर सरतलें. कित्याक ते व्हड लांब आसात, ते स्ट्रॉंग आसात आनी ते आमकां रोखडेच मारून उडयतले. सो हेच विसवान न्हू मोगाच्या भावान भयणो, हे सगळे स्पायज आसात मोइजेसान धाडले सगळे तांचेरूच विस्वास दवरतात आनी ती भियेतात. पूण जोशुआ आनी ताचो सांगाती हेच म्हणटात आमी भिवपाची कसली गरज आसा, देवान आमकां सोडयल्लीं आसात आनी देवूच आमकां ह्या देशांत व्हरतलो अशें तो तांकां सांगता. पूण तांचें कोणूच मानून घेवना. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आमी आदलो करार वाचीत जाल्यार मोइसेस देखून ह्या भाजलेल्या दिसांत ताणें पावल दवरूंक ना. तो त्या
देसान पावचे पयलींच तो अंतरलो आनी ताणें जशवाच्या हातांत हे आपले प्रोजेक्ट चलोवंक ताणें दिलें आनी जशवा घेवन तांकां गेलो. पळय म्हाकाच्या बाबा म्हणून आयज जेजू आयज देव हेंच पळयता ह्या इस्रायल लोकांचें आनी तांकां तो बक्षिता, तांकां तो चुरचुरता, कित्याक ती देवाचेर विश्वास धरूंक विसरलीं आनी 40 दीस तीं देवा सोशिल्लीं पयस जालीं. 40 दीस न्ही 40 वर्सां तीं पयस जालीं आनी तीं अरण्यांतूच आसलीं, अरण्यांतूच सोदतालीं. तांकां तो दीस बरोच लागीं आसलो पूण तीं त्या दिसांक वचूंक पावूंक ना. तेणें आपणाचेरूच मारून घेतलें आनी तीं भोगूंक लागलीं. पूण देव तांची हें वळवळें पळयता आनी तांकां चुरचुरता आनी तांकां ह्या बसलेल्या दिसांत तो व्हरता. तेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतलीं वाचप आमकां देवाची काकलूत, देवाचो मोग आमकां कितलो आसा तो आमकां दाखयता. जायते फावटी आमकां दिसता आमच्या जिवितांत कितें वायट जालें जाल्यार आमकां देवान क्यास लायल्या, आमकां देवान पानीश केला हें आमी चिंततात. पूण ही आयची वाचपां आमकां सांगतात मोगाच्या भावान भयणो, आमचो देव कितलो मोगाळ, आमचो देव कितलो काकलूतसार, तो आमकां चुरचुरता, तो आमकां आपल्या वेगीन घेवन सदांच तयार आसा हें आमकां दाखयता. आमी केन्ना चिंतूनय आमच्या जिवितांत केन्ना कितें वायट येता तें आमकां देवान खास लायल्या म्हूण. जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें वायट येता मोगाच्या भावान भयणो, तो जावन असो परिणाम आमच्याच पातकाचो. आमी देवा लागीं देवा सोशिल्लीं पयस येता तेन्ना आमी आमचेरच कितें तरी अदृश्य हाडटात. आमी केन्ना आमी चिंतून पडोंक जाय, केन्ना आमी कितें चोरी केली चोरी केली करी जाल्यार आमकांच भितरल्यान कितें वायट जाता, आमकांच कितें भितरल्यान दूख जाता. हें आमकां दूख देवान दिवंक ना पूण आमी आमचेरूच हाडून घेतात. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी कोणाकूच वायट करतात तेन्ना देखून घोडये आमी ताका वायट करतात खरें, पूण आमच्या भितरल्यान केन्ना खुशालकाय म्हूण येना, आमी त्या मनशाक वायट करतात म्हूण. सगळें वायटूच आमच्या जिवितांत अप्रासता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी देवाच्या ह्या काकलुतीचेर ह्या भोगसण्याच्या सभावाचेर आमी नियाळ करुया आनी हेंच आमच्या जिवितांत घेवंक आमी वावरुया. देवान आमकां बरोच काळ दिल्लो आसा. आयज आमी चवथ्या आयतारांत भितर सरलेलीं आसात आनी थोड्याच दिसांनी आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या सातोड्यांत आमी भितर सरतलीं आनी पुनर्जीवनपणांत वांटोय घेतलीं. तर आमी ह्या दिसाक तयार जाता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमी कितलीं वायट वाटेन गेलोलीं आसात, आमी कितलीं देवा सोशिल्लीं पयस गेलोलीं आसात. आमी तोच भरोसो दवरुया की देव आमचो सदांच तयार आसा, तो आमकां सदांच भोगसूंक तयार आसा. ह्या वाचपांत आमी पळयलां, पयसूच आसतना ताणें आपल्या पुताक पळयलो, ह्या बापान पुताक पळयलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आपल्या पुताक पळोवन. आनी मुखार पळयत जाल्यार जें ह्या पुतान कितें येवजिल्लें सांगूंक आपल्या बापायक, आपूण वचोन अशें म्हणटलो, तो बापूय ताका म्हणूंक देखून दिना, ताका ताचें सेंटन्स कंप्लीट करूंक दिना. तो रोखडोच ताका बक्षिता आनी आपले वेंगेन घेवन सगळेंच तो खुशाल बरीत जावन व्हड जेवणाची तयारी करता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी नियाळ करून पळया, आमी जेन्ना पातकांत पडटा तेन्ना आनी आमी आमचें मन बदलले उपरांत देवाची पुतून येता तेन्ना देवाक कितली खुशालकाय भोगता आसतली हें आमी पळोवया. ते भाशेन आमी देवाच्या ह्या भोगसण्याचे सभावाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत तसलेंच त्याच सभावान चलूंक देवाचो आदार आनी घोटाय आमी मागुया.